माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोंबा कुंकळे बायपासाचे रिअलायनमेंट नोटिफिकेशन. जाताले सुमार 10 घरांचे लुकसाण. मुख्यमंत्र्यान काडचो सुटावो मागतात थळावे. ओल्ड गोवाच्या हेरिटेज झोनात 54 इलिगल स्ट्रक्चर. तिसवाडी मामलेदाराच्या रिपोर्टाची गवाय. वडयात मोडून बेकायदेशीर स्ट्रक्चर. दितात 45 दिसांचो वेळ. टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडेन मागला सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन. वास्को मेस्तावाड्यार बिल्डिंगींतल्यान व्हांवता सिवेजीचे उदक. बिल्डिंगेक योग्य सिवेजीची सुविधा नाशिल्ल्यान समस्या. बिल्डिंग खाली करपाची लोकांक शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ओल्ड गोवाच्या हेरिटेज झोनांतले 54 इलिगल स्ट्रक्चर टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेन बेगोबेग मातये भरवण करचे सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन मागला. हेरिटेज झोनांत 54 इलिगल स्ट्रक्चर आशिल्ल्याचो रिपोर्ट तिसवाडी मामलेदारान दिला. ताची गवाय दियत कमिटीन कायदेशीर कारवाय करात अशें टीसीपी मंत्र्याकडेन मागला. ओल्ड गोवा खातीर मास्टर प्लॅन करात. युनेस्कोन वर्ल्ड हेरिटेज म्हूण जाहीर केल्ल्या ओल्ड गोयचे हेरिटेज सायटीर अनवॉन्टेड गजाली नाका अशें मागपी 35,000 लोकांचे निवेदन भेटोवपाक आज कमिटी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक मेळपाक गेल्ली. पूण तो मेळ्ळो ना. देखून तांणी सीएमाक जाहीर आवाहन केला. 45 दिसां भितर कारवाय करात नाजाल्यार आमी कोर्टांत वचपाक तयार. आयकात सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीच्या जाळवणदारांक. लास्ट असेंब्ली हेणें सांगलेलें आमकां विश्वजीत टीसीपी मिनिस्टरान सांगलेलें लास्ट असेंब्लीक एक पासून इलिगल स्ट्रक्चर ना म्हणून ओल्ड गोवा विथीन हेरिटेज झोनान. आनी आतां लास्ट 10-11 दिसां पयलीं न्यूज येयलोलो आहा 54 इलिगल स्ट्रक्चर्स आहा विथीन हेरिटेज झोन बिटवीन से कॅथेड्रल टू बॉर्न जीजस बासिलिका. तेजे भितरूच 54 इलिगल स्ट्रक्चर्स आहा म्हणून. आनी ही आतां सर्वे केला तिसवाडी मामलेदार खुर्शीद देसाय म्हणून तेणें सर्वे केला. तिसवाडी मामलेदारांसान येयला हो न्यूज 54 इलिगल स्ट्रक्चर्स आहा म्हणून. सो आतां हांव एक सांगूंक सोदता विश्वजिता टीसीपी मिनिस्टराक हें आतां जाता बेगीन आयडेंटिफाय कर फ्युचर 54 इलिगल स्ट्रक्चर्स आहा पळय आनी इमिजिएटली विदाउट डिले डेमॉलिश कर. पोरण्या गोंयच्या हेरिटेज झोनान बेकायदेशीर बंगले बांदिल्ल्याचे दाखोवन दीत हाचे आदीं गोंयभरच्या आंदोलकांनी पोरण्या गोंया येवन धरणे आंदोलनां केल्ली. भाजपाची स्पोक्सपर्सन शायनाचोय बंगलो हातून आसा हेवूय दाखोवन दिले. पूण अजून मेरेन कांयच कारवाय जाली ना. एक्सपोजिशन कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्ल्या सीएमान उचेल्या पावण्या वयले कमिटीक बरोबर घेवन 45 दिसां भितर कारवाय करची अशेंय तांचे म्हणणे. आयकात. एकलो एमएलए इन्वॉल्व आसा ते इलिगल कोण एमएलए पांडुरंग मडकेकर हे पळय. आनीक तशेंच सरपंच ऑफ ओल्ड गोवा पंचायत इन्वॉल्व आहा. जेन्ना सरपंच मिनिस्टर आनी ती ताची पार्टी इन्वॉल्व आहा तोच इलिगल बंगल्या चायना बीजेपीचे स्पोक पर्सन इन्वॉल्व आहा. जेन्ना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतलें आसा तेन्ना इलिगल येवंक शकता न्हू कायदे बँड करून. सो आतां ते शायना आनी मडकयकार इज अ फॉर्मर मडकयकार फॉर्मर बीजेपी एमएलए आनी आतां शायना तूं म्हणटा स्पोक पर्सन. सो गव्हर्मेंटाचेच मेंबर्स तितून इन्वॉल्व आहा म्हणटा आमी आयज तेकाच लागून 35,000 गोंयच्या लोकांनी एप्लिकेशन केल्या सीएमाक. चेअरमॅन ऑफ द एक्सपोजिशन कमिटी ही हाय लेवल कमिटी आहा ती तेणी मुखार व्हरचें आफ्टर 45 डेज आनी एक बरो मास्टर प्लॅन करचो. 300 मिटर्स ऑफ द ASI मोन्युमेंट डिमार्केट करचें. इस्टेट मोन्युमेंटाचो 100 मिटर्स बफर झोन डिक्लेअर करचो आनी वर्ल्ड हेरिटेज ना जाल्यार टॅग थिंगा वयतलो. ना आमी ताचे लागीं अपॉयंटमेंट मागलेले पूण तेणें आजून दिवंक ना. आमी रावता तो दितलो म्हणून आजून 45 डेज कंप्लीट जावंक ना. तशेंच आमी दुसऱ्या मेंबरांक सगळ्यांक कॉपी बीन केल्या ना जाल्यार आमी बी कोर्टान वयतले. एक्सपोजिशन चालू आहा आनी एक्सपोजिशना बाबतीन जायतें बरें आसा आनी हें कंटिन्यू जावपा जाय म्हणून आमी मागताय. कित्याक मास्टर प्लॅन येयलें जाल्यार हें सगळें जातलें
इलिगॅलिटीज आहा ते बंद जातले. इलिगल सद्या आहाय ते डिमॉलिशन काडपाचे, कित्याक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर काडलो आहा कितें इलिगल आहा तें डिमॉलिश जावपा जाय म्हणून. पूण आतां हें इंटेंशन आसूं जाय गव्हर्मेंटाचें हें मुखार व्हरपाक. आनी सांगताय ते परमाणे पेपरान येयले ते परमाणे पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्साचेर हे इलिगॅलिटी जालो. हे जावपा जायना म्हूण जातले, जावपा जाय. तुमी चोयला आसतले G20 जालें तेन्ना सगळें क्लियर जालोलें. गव्हर्मेंटाक जात जाल्यार सगळें जाता, फकत इंटेंशन सारकें आसूं जाय. आमची ड्रायव्ह चालू आसतली, आमी बंद करचे ना. जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड्स जाल्या बघत मास्टर प्लॅन आनी पयली इलिगल स्ट्रक्चर पळय तिका प्लॅन केल्यार ते काडपाक जाय. कित्याक आमी वावरता आमचे हेरिटेज सांबाळपाक. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकार. कोंबा कुंकळे बायपासाचे रिअलायनमेंट नोटिफिकेशन आयलां. आदी ते दुसरे वटेन आसलें, आतां हे वटेन शिफ्ट केल्ल्यान सुमार 10 घरांचें लुकसाण जाता. मुख्यमंत्र्यान कितें तरी सुटावो काडचो, थळावे मागतात. बायपासाच्या कामांक लागून लोकांक कितलोसोच त्रास जाता. देखीक कोंबा कुंकळेचो NH66 बायपास. ह्या बायपासाच्या अलायनमेंटाक लागून कितल्याशाच थळाव्यांची घरां वयतात. सुमार 10 जाणांच्या घरांक लुकसाण जाता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घरांक लुकसाण जावपा पासून आडावचे आनी NHचे अलायनमेंट दुसरे कडल्यान करचे, थळाव्यांनी मागला. कितली खरी इफेक्ट जाता आमगे सडनली एक नोटिफिकेशन येयलें डायरेक्ट पयलीं आमकां खबर ना हिंगा येता म्हणून. डायरेक्ट नोटिफिकेशन येयल चोयच्या गेल्यार मुगेली आमगेली सर्वे येता. एक्चुअली पयलीं आमी जाणाशिल्ले दुसरे वदान येता म्हणून बी. आनी थिंग पयलीं मार्क बी केल्लें बी, कितू वर्सां जालीं मार्क केलें जाल्यार त्या वदान रेजिस्टंट आहलें. पूण डायरेक्ट हे नोटिफिकेशन येयलें आनी आमगे प्लॉट गेले. आतां हे अलायनमेंटाचेर रिअलायनमेंटाचेर आतां मुगे एक घर फुल्ली वयता, आनी एक फुल वयता, आनी 3 पाशिल्ली वयता. एकट्याचे फुल रूम वयता, आनी एकल्याक साम गॅलरींतल्यान वयता, आनी एक स्ट्रक्चर वयता, प्लस एक क्रॉस आहा तो वयता. आनी हे अलायनमेंटाचेर ते 3 हे बांदूच पडले, कित्याक एक रस्तो क्रॉस करता, हिंग आनी एक न्हंय, थिंग एक ब्रिज बांदूच पडटली, मागीर मुखार आनी एक ब्रिज बांदूच. हो एक्चुअली एक कर्व और लॉंगर डिस्टन्स पयलो आशिल्लो तो तरी शॉर्ट आशिल्लो. सो हिंग तरी कोणें तरी आपल्याक प्रेशर मारला आनी हे आमचे हाडला बी, आनी कोणालें कितें वयता म्हण काडला आनी आमचे घाला. सो हांव अपील करतालो CMाक, तशेंच आमच्या कलेक्टराक बी, जाता जाल्यार आमकां हिंगा हेल्प करचे. कित्याक हे आमकां घर बांदपाक बी कितले पयशे गायले बी, फुल बाट केला बी. आनी आतां हांव रिटायर जावपा जाय. रिटायर जातकीर हांव इंडियन रावपा म्हणून ते सगळें केल्लें, सगळें प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट करपाक केल्लें बी. आनी ते एल्सा म्हाका न्हीद लागून पडना, 1-2 म्हयने जाले आतां न्हीद लागून पडना बी. सो हांव CMा अपील करता हे आमचे वयले मातशें येवदानचें काडचें. कित्याक दीस इज हिंगा चड कॉस्ट लागता. तें तरी मातशें कित्याक त्या वदान वयता त्या वदान पयलीं शेत आशिल्लें, थिंग कांय एग्रीकल्चर कांय आनी कितें आनी घर सुद्दां ना, घर सुद्दां ना. म्हणून आमकां ते नोटीस येयली, म्युनिसिपालिटीची नोटीस येयली तेवढे आमकां कळ्ळा. ते पयलीं आमकां कांय खबर ना. आनी हे अशें करून केलें तें कोण तें म्हाका खबर ना. हे पयलीं दुसरे वदान आसपा आहलो तो हें जालो आनी आमचे वदान काय घायलो कोणी घायलो तो खबर ना. तो पयलीं खंयच्यान वचपा आसले? पयलीं दुसरे शेतांतल्यान वचपा आहलो तो. आतां आमगे घरा वयल्यान घायला. बरें, हेवटेन आनी कितें कितें प्रॉब्लेम जातले? येवदान उदक बंद जायतो, हे रस्तो केलो जायतो उदक बंद आमकां सगळ्यांक डॅमेज जातली. हिंग न्हंय आसा? न्हंय आहा आनी ते भायर बोगले आहा सामके. ही व्हडली न्हंय? व्हडली न्हंय. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को मेस्ता वाड्यार एका बिल्डिंगेंतल्यान सिवेरेजीचें उदक व्हांवता. बिल्डिंगेक योग्य सिवेरेजीची सुविधा नाशिल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या. थळावे लोक फुर्योज जाल्यात. पळयात ग्राउंड रिपोर्ट. बिल्डिंग बांदपाक दिना, म्हाजे कडेन सगळे NOC आहा. कळ्ळें तुका? हे तुमचे कडेन जायना काम ते सांगनाका. आतां ते 8 वर्सां आतां हे मेस्तावाडे जे लोक गरीब लोक जे येयला पळय हेंकां आतां 10 आल्लेकर साहेबान ती घातलेली. कालूसान 10 वर्सां खाल्ली. आयक म्हणजे उलोवपाचें. कालूसान 10 वर्सां खाल्ली, तेणें कांयच करूंक ना. तेजे मागीर आतां जाजी साहेब येयलो 3 वर्सां जाली. आतां तूं म्हाका 2 वर्सांसून सांगता
आपूण बांदता पंप हाऊस बांदता हे सगळे लोकांक म्हाजो प्रॉब्लेम न्ही आणि माझे बिल्डिंगेन हे बिल्डिंगेनी सगळे टॉयलेट सोडला ते चेक कर बेश्टे माझी बिल्डिंग माझा आवाज जे हांवें कितें केलें सांग आयक जेन्ना हो हांवें ते सेवरेजाचे मशीन हाडपाक बी हांवें पयशे दिला सेवरेजाचे जेन्ना ही मशीन हे म्हाका मागीर परतून काडपा नाका हे टॉयलेट जेन्ना आता प्रॉब्लेम कितें नाका गव्हर्मेंटान करूंक ना हेणे करूंक ना ते इम्पॉर्टंट इश्यू आमकां प्रॉब्लेम हय सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता 8,000 कोट हांव कितें दितलो रे हालीं काम ना म्हाका बिल्डींग बांदतना म्हाका एनओसी पीडीए दिता एनओसी म्हाका म्युनिसिपालिटी दिता एनओसी म्हाका पीडब्ल्यूडी दिता दिया मरे हेंच्यांनी दिला मरे हांव हेंचेर केस फायल करतालो पयशे दिवना हेंच्यांनी टॅक्स भरूंक ना कितें केलें हांगा तुजी गेट ओपन उरताली सदां हांवें फोन मारून सांगतालो काय ना आतां ही हळशीक जाल्या पळय 2 दीस 3 दीस आमी ओगी रावता पण सदांच ओगी रावंक शकना इतलो व्हडलो स्ट्रेच आसा ती हळशीक जेंची व्हांवता डेली धांक मारून वचोंक शकना एक तर गाडयेन क्रॉस करचें पडटा नाल्यार आनी कितें ऑप्शन वता थोडे पांय बुडोन वयता देवळान वयता कामाक वता डेली हळशीक जाता कितले दीस म्हणून पळयतले 1 दीस 2 दीस हेंकां सांगलें तेंकां सांगलें कंप्लेनी केल्यो काय अर्थ ना आयज झक मारून सगळ्यांक आपण हांगा मिटींग घेतल्या कितें तरी तेजो एक सोल्युशन काडचो म्हणून चेअरपर्सनूय येयल्लो आसा हेल्थाचे मनीस बिल्डरूय येयल्लो आसा हेजेर कितें तरी आयज सुटका काडूंक जाय आमकां नाका कितें आमकां त्रास जाल्लेले एज वेल एज बिल्डिंगेच्या लोकांकूय त्रास जाल्लेले नाका आनी ही बुरशापणां जाल्लेली नाका हाजेर तेणे चिंतून कितें तरी फुडें सरून कितें तरी एक तेजे वे आउट काडपा जाय तुजें सजेशन म्हणजे वॉट इज युअर सजेशन फॉर दिस इश्यू सजेशन म्हटलें हेंकां आमी हांगासून धांवडोंकूच शकना आनी आमी हें चलता तें चलोंक दिवंक शकना हांव कितें म्हणटा बिल्डर तुमचे डे टू डे तुमचे सेवेज टँकर हाडा आनी भरून व्हरा नाल्यार तुमी टाकी तरी वाडया आनी कितें तरी तेका सोल्युशन करा ते म्हणून रावपाक येयला त्रास काडून आमी म्हणून पयलींच्यान हांगासरूच आसा आमी म्हणून हें पळोवंक शकना हांगासर सो तेणें कितें तरी तेजें डिसिजन घेवपा जाय तो म्हणटा कॉस्ट बॅरियर ते कॉस्ट तेंकां कॉस्टाक पडटा तेका कॉस्टाक पडटा दोगांनी समजून कितें तरी टेम्पररी सोल्युशन तेजेर घेवचो सद्दां ही हळशीक बंद करची बिल्डिंगेचे सिवरेजीक लागून थळावे फुर्योज जाल्यात नगरपालिकेचे अधिकारी आणि पुलिसांनी सुवातेची पळोवणी केली ते बिल्डिंगेक सिवरेजीची योग्य सुविधा ना खंय ती सुविधा जाय मेरेन बिल्डिंगेतल्या लोकांनी बिल्डिंग खाली करची अशी मागणी सध्या नेट धरता सगळे हेल्थाक आपयले म्युनिसिपालिटी येयली पीडब्ल्यू येयली सगळे जाण येयले तेणी पयलीं स्वतः म्हणल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना लोक चावलेले आसा बिल्डिंगकार हांगा ते म्हणटा आमी फसलेले आहा कित्याक आमी जबरदस्ती रावपाक गेले हांगा कित्याक आमकां बरो ऑप्शन ना कित्याक आमी इन्स्टॉलमेंटूय भरता आनी घराचेय भाडें भरताले म्हणून ते रावपाक गेले हांगा फाटीं एक 2-3-4 महिने पयलीं तेन्ना ते येयले तेन्ना लायटीचो प्रॉब्लम जालो फ्लक्च्युएट जातालो लायट कित्याक 150 वोल्टाचो तो हें आसलो ट्रान्सफॉर्मर तो आमी खंयचो वाडून 200 केलो तरी पासून आमी तेंचे दिसभर आमी मदीं मदीं लायटी बंद करताले कित्याक हेचेर प्रेशर येवं न्ही म्हणून आनी तेणी तो बेगीन तेजो ट्रान्सफॉर्मर हाडले म्हणून आतां तेजो ट्रान्सफॉर्मर ते येयल्लो आसा तेचें आतां कनेक्शन जालें तें म्हाका काय खबर ना पूण आतां ही घाण आसा ती कशें म्हाका कितें हांव लोक प्रतिनिधी म्हणल्यार म्हाका लोकां कडेन रावपाक जाय आनी हे आमचे लोक हे तेंच्या कुस्ताचेर हांव जिखला इलेक्शन म्हणून ते लोकांक कशें जाय तशें जातलें आदमांक कशें जाय तशें जावपा ना म्हणून तेणी हांवें एक रिक्वेस्ट केला बाबा एक तर आमची सिवरेज लायन फुडल्या म्हयन्यात आमचें काम सुरू जातलें कित्याक ऑलरेडी पास जाल्लेलें आहा टेंडरींग सगळें जाल्लेलें आहा सुरवात करपाक फुडल्या म्हयन्यान आमदारान सांगला सुरवात करता म्हणून आनी तेका टायम लागतलो वर 1.5 वर लागतले फूल ऑल सगळे वॉर्डान रेडी जावपाक पण खंय तरी आमी हांगा मेस्टॉडेच्या भागाचेर आमी फास्ट स्ट्रक्चर सुरू करून तर एक 5-6 म्हयने जाता जाल्यार ह्या भागान बेगीन सुरवात जातली म्हणून हांवें ताका सांगला रिक्वेस्ट केला बाबा एक तर बिल्डिंगकारांनी थंयच्यान वेकंट करपाचें आनी जेन्ना सिवरेज लायन सुरू जाता तेन्ना तुमी येवचें म्हणून ही म्हाजी मागणी आनी लोकांची मागणी आतां लोकांची आतां पळयात तुमी तरी पण आमी डिस्कस करतात तेजेर बऱ्या भितून जाता जाल्यार बरें आहा नाजाल्यार आमी कितें लोक कितें म्हणटा तशें जातलें हे सगळें पयलींच्या लोकांनी पळोवपाक जाय कोण ते खुर्चेर बसलेले ते आतां हें कशें आहा सगळें रेडी जातकूच ते आमच्या हांगाचेर येयलेले आहा पूण तरी पासून आमी कशें आहा आमकां फ्लॅटवाल्यांकूय दुखोवप नाका आनी लोकांकूय दुखोवप ना आमी तसो प्रयत्न करता म्हाजो प्रयत्न तसो आहा पूण आतां पळय आमी ट्राय करता कशें जाता जाल्यार बरें आहा नाजाल्यार हांवें सांगला तशें बाबा तेंच्यांनी वेकंट करपाचें आता हे जे उदकाचे प्रॉब्लेम जाला 2-3 विकाचे ताका लागून आमी तांकां रिक्वेस्ट करता तांकां लागून आमी तेंचे कडेन 3-4 टायम मिटींग सुद्दां घेतले की बाबा आमकां मातशी हेल्प करा म्हणून आनी ते सुद्दां मातशे लोक थोडे लोक तितून एग्री आहा थोडे लोक तितून एग्री ना ताका लागून आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा जे पासून आमच्या गिरीश बाबान जे सांगला STP प्लांट जायना
तेन्ना पासून तो 6 months म्हणटा तो 6 months ताका लागून आमकां मातशें उदकाक लागून हेल्प करा. कित्याक लागून वी हॅव गिवन द पोझिशन ऑफ दिस बिल्डिंग 8 महिने झाले. पण तुमचा एसटीपी प्लांट चालू असा? आता आमचा एसटीपी प्लांट ना, वी हॅव पुट इन अ ट्रेडिशनल सोकपीट आणि टँक्स. सो वी हॅव पुट इन 50,000 लिटराचे टँक घातला. 50,000 लिटर टँक बांदपाक जागोय आसपा जाय. मजगती हे समस्येन पिडलेल्या लोकांनी बिल्डिंग ओनराक धारेर धरले. ही घाण आनीक जावची ना, दर 15 दिसांनी आमी नितळ करतले अशें आश्वासन बिल्डिंग ओनरान दिला. आमकां पळय केन्ना जेन्ना बिल्डिंगेचे आमी परमिशन घेता तेन्ना आमकां प्रोविजन एनओसी घेवपा पडटा. सेवरेज, पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी हेंचे आनी हे प्रोविजन घेतल्या बगर आमकां बिल्डिंगेचे लायसन ते दिना. तो तेंचो रूल आहा आनी आमी प्रोविजन सगळे घेतला. आता ही बिल्डिंग माझी कोर्टान पडल्या म्हणून ही बिल्डिंग माझी 3 वर्सां डिले जाली. आता माझ्याकडे प्रोविजन लायसन तेंच्यांनी दिला सेवरेजीन, दॅट इज नाव 6 years पास. टील 6 years तेंच्यांनी अजून ही लायन घालूंक ना. आलेगार बाबान पयली लायन घातलेली, मागीर कालूच 10 वर्सां येयलो. 10 वर्सां कालूसान हेजेर कांयच घेवना. तरी आमी समजले आज मेळटा फाल्यां मेळटा. मागीर आमी गिरीश बाबा कडेन गेले आनी ताका विचारलें तो बोलो 6 म्हयन्यान जाता. आनी हांवें आतां 2 टँक बांदला, एक टॉयलेट वचपाचो आनी एक उदक वचपाचो, वेस्ट उदक. आता प्रॉब्लम कितें, आता सेवरेज आता एसटीपी घालपाक बी हांवें सगळें रेडी केला, पयशे बी दिवन दवरला. पण एसटीपी वालो कितें म्हणटा, फक्त जे डर्टी वोस्ट येता ते एसटीपीन सकयल वयतले आनी फ्रेश उदक भायर मारपा जाय. आता सुद्धा सेम आहा, डर्टी उदक रायट सायडीक आहा आनी लेफ्ट सायडीक उदक आहा. आमी तेजे कडेन इतलें रिक्वेस्ट करता की जे पर्यंत ते जायना त्या पर्यंत ते उदकाक जे भायले ते फ्रेश उदक आहा ते आमकां व्हडान सोडपाक दिया. तेतून अगर थोडोय वास येयलो आनी कितें प्रॉब्लम जाले जाल्यार हांव जबाबदार आहा. आता जे पयलीं उदक एब्जॉर्ब जाताले सगळे आनी सगळे बिल्डिंगेक त्रास जाताले, आता ते उदक एब्जॉर्ब जायना. ताका लागून अगर ते उदक म्हाका सोडपाक दिलें जाल्यार टेम्पररी म्हाका सोल्युशन लोकांक मेळटलो. आनी हे टॉयलेटीचे अगर एक बी घाण भायर येयली जाल्यार एका एवरी 15 दिसांनी आमी क्लीन करता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गांवठी सुण्याच्या पेट्यांक व्हरून भौशीक सुवातेर सोडप्यांक 5 लाखाची फायन घालात. स्टेरिलायज करूंक नाशिल्ल्या डॉमेस्टीक सुण्याच्या इलिगल ब्रिडिंगाक फायन जायूच. ते सरकार करना म्हणूनच रस्त्यात सुण्याचो सुळसुळाट जाला. विजय सरदेसायान सांगले. सुण्यांच्या स्टेरिलायझेशनाचेर आयज सचिवालयात मंत्री, आमदार आनी कांय एनजीओंची बसका जाली. बसकेत रस्त्यात सुण्यांक लागून आशिल्ले वेगवेगळे धोके, तांची स्टेरिलायझेशन आनी हेर संबंधीत गजालींचेर चर्चा जाली. आदी आयकुया विरोधी पक्षांतल्या आमदारांक, कित्याक तर तांणी सरकाराचेर निष्क्रियतेचो आनी सरकार ह्या विशयाचेर अजिबात सिरियस ना असो आरोप केला. हाचे खातीर खूब तरेची सोल्युशनां आसूंक शकता. एक ती म्युनिसिपालिटीन हातून इंट्रस्ट घेवंक जाय. म्युनिसिपालिटी ना जाल्यार लोकल बॉडी खंयची विलेज पंचायत जर ते घेनात जाल्यार तांकां बायपास करतात आनी एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशना कडेन डायरेक्ट करूंक जाय. जर ते इंट्रस्ट घेतात जाल्यार तांकां तांचो आनी फिडराक घेवन एक नेटवर्क तयार करपाक जाय जांकां फायनान्शियल आनी मोरल सपोर्ट सरकाराचो आसपाक जाय. आतां एक बरें की फायनली एक मिटींग तरी घेतल्या, मागीर थोडे स्टेप्स आमी घेतल्या आनी ताजे खातीर आमी समरायज करपाक लायला. पयलो हांव आतां टू सेट एन एग्जाम्पल, 3 तारखेक जानेवारीचे हांव पयलो परतो स्टेरिलायझेशन कॅम्प फातोर्डा स्टार्ट करता फॉर 3 weeks. तो हांवें तांकां सांगलो हांव म्हज्या पयशांनी करपाचो आशिल्लो, आतां ना, तर तुमी मोडा म्हणल्यार. म्हळ्यार मे बी ग्रावंड म्हजो कितें आनी कितें थोडें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे, बट सरकारान हाजेर पयशे मोडूंक जाय. सरकारान ते अशें एक चॅरिटी आनी CSR एक्टिविटी अशी म्हणून पळोवंक जाय. सपोज म्हजे कडेन इंडी कुत्रो आहा, इंडी कुत्रो म्हणजे कितें, गांवठी कुत्रो घरा आहा आनी हांवें तो स्टेरिलायज करूंक जाय आनी ती भुरगीं जायत आसा आनी भुरगीं जातकर हांव व्हरून जर नुस्त्या मार्केटान व्हरून तो दवरूंक लागलो जाल्यार म्हजेर फायन आसपाक जाय. आज सरकारची कांय फायन ना. हांवें सांगलें 1 लाख रुपया फायन घाला, 5 लाख रुपया फायन घाला. Today there were several MLAs and NGOs that suggested several things. Basically there is a total failure on the part of the department. In the last 15 years there is absolutely lethargic attitude. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जो budget head हा about 3 crores, hardly 58 lakhs have been utilized relating to the sterilization program. Now we have to do it on the war footing. The NGOs felt their local bodies they are not cooperating with them.
payments are pending for 7-8 months. There is no facility. सरकाराक दिसता की नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा ह्या दोन डिस्ट्रिक्टान सेंटर कोतले म्हणून वे स्टरलायझेशन ऑफ 100 पर डे विल बी कॅरीड आउट. They absolutely do not have the type of equipment. They do not have the concerned staff, and hui na hui dista they are not serious. So basically, while summoning up the whole issue, we have requested the Honorable Minister. We have taken the suggestion possibly by the first week of Jan, and in the first week of Jan we will assembly session we will discuss it. एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर निळखंड हळंकरांनी बसकेचो नियाळ सांगलो. ही पंचायती म्युनिसिपालिटी असून त्याच्या बरोबर दुसरा आनी पर्याय म्हणजे जास्तीत जास्त स्टरलायज करप आणि बर्थ कंट्रोल करप, एनिमल बर्थ कंट्रोल करपा खातीर आमी कितें उपाय योजना करतले आनी हेज्या खातीरच आमी घेतलेले. कारण NGOs करता, आमच्या हॉस्पिटल करता जायना. सो चडशा NGOनी बरी सजेशनां दिली, तेंचे आमी घेतल्या. मग आता ती सगळी स्कुटीने 1 आठवड्यापर्यंत करतले आणि त्याच्या बरोबर डॉग कॅचर जे आहा हेंकाय घेतले आणि बाकीचे जे कोण त्यांचे सांगण्याप्रमाणे सर्वे करप, फिडिंग करताले तेंचे कडसून घेवप आणि त्याच्या बरोबर फूड डॉग हे आमी स्टार्ट करतले. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो आणि ओमकार देशप्रभू. सुखदेणे आणि थंडसाण हाडपी हवामान सध्या अणभवपाक मेळटा, पूण फुडल्या दिसांनी तापमानात मातसो चड उतार जावं येता. सप्तकाच्या शेवटाक तापमान 30 ते 20 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा, पूण फुडल्या सप्तक मेरेन वातावरण स्थिर जातले अशी अपेक्षा आसा. शेनवारची सुरवात धुके आणि सौम्य परिस्थितीन जावं येता. सकाळचे हवेक थंडसाणीचो स्पर्श आसतलो. दाट धुके पडटले, देखून प्रवाशांनी अलर्ट रावचे. दनपारा मेरेन धुके नितळटले. मळब नितळ आशिल्ल्यान दनपार मेरेन गरमेक वाट दितले. ह्या वेळार वारे उणे जावं येता, पूण उणी जाल्ली आर्द्रताय उष्णतायेक अस्वस्थ करपा पासून आडावन दवरतली. हायड्रेटेड रावपाची सुचोवणी आसा. सांज लागीं पावतकच धुके परतून येतले. थंड तापमान आणि हवेन थंडसाण येतली. फुडल्या 5 दिसांत उणे जातले तापमान. फुडले 2 दीस नितळ मळब. शुक्रारचे तापमान 32 ते 22 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा सकाळ सांज दवाक लागून सादूरतायेन चलोवच्यो गाडयो. दर्यादेग वाठारांतल्या लोकांक खातीर खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.